हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. कशें आहाय तुम सगळीं? समजता सगळीं बरी हाय म्हूण. सो आयज ब्रेकफास्ट आयज बरी चण्या भाजी केल्ली, वांटून सोय बी कांय घालून ना, बेश्टी मसाला घालून केल्ली. मागीर हांवें आयज म्हळें बन्स करया, थिंग बनाना आसलोलीं जायत दीस जाले. बनाना हें जाता आनी पिड्या बरी सॉफ्टूय जालो दिसा म्हळें बन्स करया, कालें पीठ बी कालून दवरलें. सो तें मागीर हांव फ्राय करतालें आनी मागीर मुगे चाव आनी भाजी आनी बन्स घालून रेडी. सो आतां हांव टेस्ट करून सांगता तुमकां कशें लागत तें. भाजी पयलीं हायली चोय आनी मागीर म्हळें बन्सान इल्लें मिक्स करून हातान मागीर सांगता तुमकां. सो एक्चुली भाजी न्हू बरी जाल्ली, सारकी क्वीक एंड इजी, कांय घालून ना, मसाला घालून केल्ली आनी कॉम्बिनेशन बन्सा बरा आनी भाजये बरा इतू बरो लागता, यमी सारकी. मागीर च्या पिता हांव चोय होय उठलो आनी उठलो म्हणटरी मागीर ताका हांव कितें हात चोय दिता ताका हात घालून ताकाय खावपा जाय. खावपा कांय ना व्हडलेंशें, बट बेश्टें हात घालून कालोवपा जाय. मागीर तो आपणागे हेचो मस्तीपणां सगळें टेबलार चोण उबो रावन ताका थिंग बसपा जाय, तागे फेवरेट प्लेस ती. मागीर तो आपणागे हेचो कार्टून घालून बेबी शार्क तें घालून आपूण डांस करतालो थिंगा पळय. मागीर हेंगे थंय नेल्स कट करून बसलें पियर्सनागे बी. इस्कोला गेल्यार मातशें उगडास आसता कट बी करपा. सो मागीर म्हणलें चल यो रे, चड दीस जाले आनी व्हडले जालोले सारके. सो तेगे कट केले आनी मागीर प्रिन्सनाचेय कट केले, तेगे मातशे व्हडले जालो आहल्यो. सो तेगले बी मागीर कट केले आनी मागीर हांव रांदपा आयलें. रांदपा म्हणल्यार काल हेचो शाकोती केल्ली तिसऱ्यांची, सो ती आहलोली कोडी. सो म्हाका कोडी करपा नाका आहलोली. मागीर हेचो भेंडे आहलोले, सो हांवें म्हणलें चल सोलां तूं कोतोलें. सो ते हांवें बरें मागीर वॉश बी केले सारके आनी हे पाट मातशें डिफरंट वे कट केले. सो अशें करून चिली बी आनी अशें करून कट केलें आनी हिंगे होण्ण बी रेडी आहलोलें. होण्णां ऑलरेडी भाजतालें, कांदो टोमाट बी चिली बी घायलें आनी मागीर मुगे भाजी रेडी आहा. मागीर भितर तांकां हेचो ताल्ले फ्राय केल्ले. मागीर म्हळें मातशें न्हिदया म्हूण भायल्यानूच सोफार न्हिदलीं हांव आनी बाब मातशीं. आनी चोय बाबागे ती गोडपा आनी गोडमादी सगळीं कॉर्नवॉल गेल्लीं. सो ते मागीर थिंगा शिणाण्यो हाडल्यो. सो ते मागीर धांपून मातशें फ्रिजीन दवरल्यो, कित्याक फ्रिजीन दवरल्यार धांपून मातशें त्यो रोखड्यो ओपन जाताय. मागीर पीक जाले अशें पिटर काडटा हेचें, आपणा मागीर सोलून दी तो आनी सोदता. थंय जायते जाले हांद्या. कोण आहे ते पिकलोले? हेचो हिंग नाही सकलो हे ती कोणाचं ते लिपोनाचं पानाचे काही नाही. हो चोय तो चोय बरे. सो मागीर इवनींग टायम म्हळें चल कितें कोतोलें चाये कडेन. सो हांवें गोडा हो करया म्हळें जाय, मिन्स थिंग आहलो मोको हो म्हळ्यार कितें करया मागीर गोडा हो करया म्हळें. सो 1.5 कप हांवें ते हो घेयले आनी ते बरें हांवें 2-3 पाट तरी बरें वॉश केले आनी मागीर चाण्णे घायले आनी एक्सेस जो कितें आसा जाल्यार हें जावपाक चाण्णे घालून दवरले. मागीर हांवें 1 कप सोय घेयली आनी 1/2 कपशें हांवें हेजे माडां गोड घेयलें. मागीर हांवें तितून 1/2 टीस्पूनशें हेचो इलायची पावडर घेयलो. मोको पावडर आहलो इलायचीचो, की तुमको ना जाल्यार तुमच्यान घेवन तें धाड्यान पीठ करूं जाता. मागीर हांवें तें बरें मिक्स केलें पळय, अशें करून दिसतालो मिक्सचर. मागीर ते हो हांवें ते बरें पयलीं सोडले आनी मागीर तूं इल्लेंशें एज पर युअर टेस्ट सॉल्ट घायला हांवें तितून. आनी मागीर तो मिक्स हांवें रेडी केलो न्हू गोड आनी सोयेचो, तो मागीर तितून घायलो आनी तो बरो मिक्स केलो. आनी अशें करून आमकां मामी अशें करून घरा पयलीं सांजचे टायमार बी करून दिताली. सो मातसो बरो उगडास बी येयलो गोंय हातान अशें करून. सो म्हणलें करया, केन्ना केलें ना हांवें, म्हळ्यार चोया म्हळें कशें करून जाताय तें. ओके आनी चोय रेडी आहलोलें. सो इतलो आहलो मुगे आयचो व्लॉग. तुमी तरी मुगे आयचो व्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. टील देन यू विल टेक केअर अँड आय विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग अँड बाय बाय, टाटा, गुड नायट.